Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. आम्ही सुरवातीक मागणी करूया. अर्गा तुका बाप्पा, वखाणणी तुका बाप्पा या वेळा खातीर, या दिसा खातीर, आनी जी ही सगळीं आमची भाव भयणां हिंगोर एकठांय जाल्या तुजें उतर आयकूंक आनी त्या उतराची सोजमोणी तूं आमकां दिल्याय म्हणून आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां दिता. आनी हें जें आमी आयज शिकतात, जें कितें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें तुजें उतर म्हणून आमी सोत मानता. म्हजें कांयच ना पूण सगळें तुजें. आनी आमी तुका आर्गां आनी वाखाणटा. तुजें उतर म्हणटा जंय दोगां वो तेगां आसा थंय तुजें हाजीरपण आसा. वय बाप्पा आमी तें सोत मानता की तुजें हाजीरपण ह्या जाग्यार आसा आनी तूं जें कितें आमकां शिकोवपाचो आहा तें सगळें तूं सोंपेपणी आमकां शिकयताय. आनी त्या उतराची आमकां सोजमणी तुवें ऑलरेडी दिल्याय म्हूण आमी सोत मानता. आर्गां तुका बाप्पा, वाखाणणी तुका बाप्पा, महिमा तुका बाप्पा. हें मागणें हांव कोत्तां जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सगळीं कोही हान आशिर्वादीक न्हू. सगळीं हा आशिर्वादीक म्हणात न्हू आशिर्वादीक. आतां आमी स्वयंभाव व्हडती मनशां. जेन्ना आमी उतरान हा तेन्ना बरी हा, गूड हें आमकां बरें दिसना न्हू. आमी आशिर्वाद आहा, आमी आशिर्वादीक आहा, आमी ब्लेस्ड, अनॉयंटेड, देवाच्या फावरान भरलेलीं व्हडलीं उतरां आमी म्हणपाक जाय. एक सय करया न्हू. बरें दिसता न्हू आयकोंकूय. जेन्ना आमी तें उतर उलयता तेन्ना कितें जाता, दुसरो कोण तरी आयकता आनी आजाप जाता. अरे आपूण ताका दिसता कहो हा आनी आशिर्वादीक देवाच्या फावरान भरलेलो, ताकाय तें शिकोंक कहें दिसता न्हू. जरी तर आमी तोंड उगडीत ना जाल्यार, तीं उतरां उलयत ना जाल्यार ती विचारूंक येतली आमकां कितें ना. सो जाता तितलो टायम आमी देवाचें उतरूच उलोवया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी जेनेसीस उत्पत्तीचें पुस्तक 1:26, जेनेसीस 1:26 कोण वाचता कोंकणीन? सगल्यांक येता कोंकणी? सगल्यां कडेन पवित्र पुस्तक आहा? आर्गां जेजूक फकत आयक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोण वाचता? नाजाल्यार हेजेरसूनच वाचूं? राव 1 मिनट. मायक ओके. हांव पयलें वाचतां तितलें आमचो सिस्टर दितली. आनी देवान म्हटलें आमी मनशाक रचुया आमचे सारकिलो आनी तांकां अधिकार आसतलो मासलेचेर, दर्यांतल्या मासलेचेर, समुद्रांतल्या अंतराळाच्या सुकण्याचेर पोसपाचेर आनी मोनजातीचेर
सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रिथिमेचेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलयतलो. सो दोनीपण कोणाक दिलां? कोणाचेर दिलां? जनावरांचेर न्हू ओ मनशांचेर? जनावरांचेर न्हू. ओके, फुडें हे खाली वाचता सोजमणी मेवपाक. देवान आपल्या सारकेलो कोणाक रचलो? मनशाक रचलो. मागीर आनी कोणा भाशेन रचलो? आपल्याच सारको रचलो. आनी कितें रचलें तेणें? दादलो आनी बायल. फुडें आशिर्वाद घालून देवान म्हटलें चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात. आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. समुद्राच्या मासल्याचेर, अंतरना वेल्या सुकण्याचेर आनी प्रिथिमेचेर जियेतल्या मन जातीचेर तुमचे दोनीपण चलयात. सो सोजमलें हें तुमकां देवान तेंचेर आशिर्वाद घालून तांकां म्हटलें तुमी वाडात आनी चडात. सो आमकां वाडात आनी चडात म्हटल्यार जाल्यार तेंच घडोवन येवंक जाय न्हू. येवंक जाय की येवंक नाका? येवंक जाय न्हू. मागीर फुडें वाचया जेनेसीस 1:29. आख्खे पृथ्वी वेली बी आसतीत, सर झाडां आनी बी आसलेले फळां दीत, सर रूख तुमचे जेवणा पोसनाक हांव तुमकां दिता. प्रेज गॉड. सो हिंगर कितें म्हणटा? देवान म्हटलें हांव तुमकां जोर एक झाड दिता, त्या झाडान कितें आसतलें? फळ आसतलें आनी बी आसतली न्हू. सो देवान कितें रोचलां सुरवातेक सावन तितून सगल्याक तेणें बी घालून रोचलां. घातल्या न्हू. प्रेज गॉड. सो आतां आमी कितें पळयता तें सगलें देवानूच रोचलां न्हू संवसारान. आनी कितें उद्देशी रोचलें तेणें? उतरां उद्देशी. सो उतरूय जावन आसा बी देवाच्या राजाची. आनी आमच्या जिवितांत तर आमी बरेंपण पळोवंक सोदता. देवान जें कितें आमकां करून दवरलां तें तर आमकां मेवतलें जाल्यार ही बी आमच्या जिवितांत ओंपपाक खूब गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आतां आमी फळां खातात, भाजी खातात, कितें कितें आमच्या घरान आमी कितें कितें हाडटा तें देव आतां आजुनूय रोचता ओ पयलेंच रोचलां? पयलेंच रोचलां न्हू. आनी तेणें ताका लागून तितून बी रोचले आनी ते बिये उद्देशी आयज पासून आमकां ते मेवता. सो देवाचें उतर आहा, पूण तें किल्लोन येतलें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? बी घालूंक जाय न्हू. घालूंक जाय न्हू बी. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जोरी तर हें जें कितें आमी आतां आमकां दिसती पडटा आमी खातात आमच्या दिसा दिसपोटी तें तर बिये उद्देशी किल्लोलां आनी तें चालूच आहा सुरवातेक सावन आयज पासून. जाल्यार हें देवाचें उतर आहा. सो हें देवाचें उतर तर आमच्या जिवितांत काम करतलें जाल्यार आमकां ही बी किल्लोंक घालची पडली. किल्लोंक घालची पडली न्हू. प्रेज गॉड. आतां एक उदाहरण घेवया. जेन्ना एक शेतकामती बी लायता न्हू आनी तो हुस्को धरता ती बी रुजोन येतली म्हणोन? ना न्हू. धरता तो ती बी घालता आनी खाली ताका सांबाळटा कोण खायना जावंक. हांवें खूब फावटी पळयलां जेन्ना आमचे सालिगांवचे वाटेक न्हू शेतां आहात जेन्ना तो टायम आहा न्हू शेताचो तेन्ना ते बी घालतात आनी ती राखतात. आनी कशी राखतात? एक प्लेट घेता हातीन आनी एक कितें स्पून घेता आनी टांग 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 जेन्ना सुकणीं ती खावपाक येता न्हू तेन्ना ते वाजयतात. कित्याक वाजयता? कित्याक तें सुकणें
खायना जावपाक. सो जेन्ना आमी ती बी घालता, इवन देवाच्या राजन जेन्ना आमी हें उतर आमी घेवन हें किल्लोंक घालता, तेन्ना आमी चतूर आसपाक जाय की ते बी आहा ओ ती आमी उमटून काडटा पळय ती. प्रेज गॉड. जोरी तर शेतकामती आपले बी घालता शेतान आनी तो हुस्को दवरिना आनी तो सुसेगाद न्हिदता न्हिदता तो सुसेगाद न्हिदना, जागो आसता, चितीत रावता ती बी किल्लो न्हेतेली वो ना ती ना ना. फुडें आमी वाचया, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी वाचून शिकोया. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो देवान आमकां सुरवातेक सावन जें कितें रोचलां तें उतरा उदेशी रोचलां. आनी कसलें उतर उलयलो तो? भावार्थाचें न्हू, भावार्थान भरलेलें, फेथ फिल्ड वर्ड्स. आनी तें उलोवन तेणें सगळें जें कितें आमकां दिसती पडटा आयज तें तेणें उतरा उदेशी तें उतर तेणें रिलीज केलें आपल्या तोंडांतलें. जे भाशेन आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान जाणा, जेन्ना काळोख आसलो तेणें काळोखाचेर नदर दवरूंक ना, पूण कितें म्हटलें? उजवाड जा. सो आमच्याय जिवितान जेन्ना कितें परिस्थिती ही येता, कितें वायट येता, आमी कितें करता? आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता ओ आमी प्रॉब्लम उलयता न्हू. जाल्यार जें कितें आमी लायता तेंच किल्लो न्हेतलें न्हू. जरी तर आमी प्रॉब्लमाची बी घालून आमी तोंड उकडून ती किल्लोत घालता जाल्यार तेंच घडटलें आमच्या जिवितान. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आयज आमी शिकोया एक ओंपी कहो बी घालता, कहो सुशेगाद रावता, कहो तो शांतेन न्हिदता उठता, हें आमी आदीं शिकल्यान. सो आमी मार्क 4:1 ऑनवर्ड्स. थँक्यू जिजस. पिकेची वापर. दुसरे तो दर्याचे तोंडार शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो त्याच्या भोंवतणी एकठांयलो की तो दर्यांत आसलेले एका ओड्यार चडून बसलो आनी सगळो लोक दोड्यार दर्याचे वाटेन रावलो. तो तांकां सबार वस्तू वपारेनी शिकोवंक लागलो आनी शिकयता त्याने अशें म्हटलें, आयकात, एक ओपी ओपून गेलो आनी वपताना थोडे बी वाटेच्या देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. दुसरे जबरशी माती नासलेली तसल्या खडपी जमनीर पडले आनी मातीची खोलाय ना जावन ते वेगीच किल्लले पूण वत येतोच करपले आनी मूळ ना जावन सुकले. दुसरे काट्या मध्ये पडले. काटे वाडले आनी त्यांनी तेका फुगार केले आनी पीक जालें ना. आनी हे बी बरे जमनीर पडले, ते किल्लले आनी वाडले आनी तेका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी त्याने म्हटलें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकोचें. प्रेज गॉड. सो सुरवातेकसून आमी आतां आयकलां न्हू सगल्यांनी. सो फस्टकसून आमी घेवया. तेणे कितें म्हटलें? अँड ही बिगॅन अगेन टू टीच बाय द सी. तो पोत्तून दर्यार शिकोवंक लागलो आनी थंय कितें जाल्लें? व्हडलो जमो आसलो न्हू लोकांचो, व्हडलो मल्टिट्यूड आसलो आनी तो तांकां पळोवन तेणें कितें केलें? तो दर्यान एक व्हडें आसलें त्या व्हड्यान बसलो आनी शिकोवंक लागलो. लोक खंय आसलो? दर्याचे दोडेर आसलो आनी तो उदकान व्हड्यान आसलो. जेन्ना उदकानसून आमी उलयता तेन्ना आवाज बरो व्हडल्यान येता न्हू.
सो तो आवाज पावंक जाय न्हू आतां सगल्या लोकांक येद्दो व्हडलो जमो आहा म्हटल्यार. सो जेजू त्या बोटीन बसलो, आपूण दोरयान रावलो आनी सगलो लोक दोडेर रावलो आनी तो शिकोवंक लागलो. कितें शिकोवंक लागलो? वयर वच. आनी तो शिकोवंक लागलो, ओपाऱ्यो शिकोवंक लागलो आनी जायते ताणें ओपाऱ्यान उलयलो. आनी ताणें म्हटलें कितें? तिसऱ्या हितून कितें म्हटलें? एक वोंपी वोप्पाक बी वोंपपाक गेलो. चवथें, हिंगासोर आमी कितें शिकता? हिंगासोर, and it came to pass as he sowed, some fell by the wayside. सो हिंगासोर 4 भाशेचे आमी जोमेण शिकता. आनी ती जोमेण म्हटल्यार आमचें काळीज आनी बी म्हटल्यार देवाचें उतर. सो बी एकूच भाशेची आसता, पूण जोमेण कितल्या भाशेची आहा? 4 भाशेची. सो पयली म्हटल्यार ऑन द वे सायड म्हटल्यार रस्तो. दुसरें खोडपी जोमेण, खोडपां खंय आसतात ती जोमेण. आनी तिसरें कांट्यांनी. आनी चवथें बरी माती. आनी बरी माती जावन आसा आमचें काळीज. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. सो आमी जायते फावटी चिंततात न्हू, देवाचें उतर आमी म्हणटा, आमी शिकता, पूण आमकां तें घडोवन येयना. कित्या खातीर? देवाच्या उतराक कितें चूक आहा? ओ आतां बी तर आमी रुजोवंक घालता. ती बी किल्लो न्हेतिली जाल्यार कितें बरें जाय? बरी माती जाय न्हू. आनी आमी हिंगासर पयल्या 4 भाशेची माती आहा. 4 भाशेची आहा न्हू. सो पयली रस्त्या वयली, रस्त्यार पडटा त्यो बियो. दुसरी खडप्या जमनीर पडटा. आनी तिसरी कांट्यांची. आनी चवथी बरी माती, ती म्हटल्यार आमचें काळीज. सकयल यो. थँक यू जिजस. लास्ट वन, 9th वन. आनी हिंगासर कितें म्हणटा जेजू? कोणाक कान आसलेल्यांक आयकोचें. आनी ते आयकतले. म्हणजे कान नासले तांकां? आसले न्हू. पूण कित्याक जेजून तो हें म्हटलें? कित्याक म्हटलें तो हें? कान आसलेल्यांक आयकोचें कित्याक म्हटलें? कित्याक जायते फावटी जेन्ना देवाचें उतराची परगोटणी जाता तेन्ना आमचें धान मन देवाच्या उतराचेर आसता आनी खंय आसता? बेऱ्या कानाचेर घेता. आनी ते उतराची आमकां सोजमणी मेवना. आनी जेन्ना त्या उतराची आमकां सोजमणी आमकां मेवना तेन्ना सैतानाक कितें जाता? सोंपें जाता तें चोरून व्हरोंक. कित्याक तें वयरूच आसता, तें सारकें रिगोंक ना. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. सो आतां देवाचें राज जावन आसा कसलें? कोणाक खबर आहा? कसलें जावन आसा देवाचें राज? पळोवया आमी. मार्क 4:26-27. थँक यू जिजस. आनीकूय त्याने म्हटलें, देवाचें राज अशें, एक मनीस आपल्या शेतान बी वखता. सो देवाचें राज कसलें? एक मनीस आपल्या शेतान बी वोंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसुनूय वो जागो आसुनूय बी किल्लता आनी वखता. हे अशें ते तो कांयच नकळो. हिंगर कितें म्हणटा? तो शेतकामती बी घालता, पूण तो न्हिदता सुसेगाद. आनी दिसात तो न्हिदता आनी उठ्ठा, पूण ताका बियेचो हुस्को आहा. पूण आमकां कितें जाता?
हुस्को आसता न्हू जेन्ना आमी देवाचें उतर म्हणटात, आमी निकतीत देवाच्या उतरान येता तेन्ना आमी कितें करता, उतर म्हणटा पूण आमकां हुस्को हें जातलें काय म्हणटा पासून आमी चॅक करता न्हू आमचें दूख, करिना? कोत्तात न्हू, कोत्तालीं न्हू, केन्नाय कोत्ता न्हू तरी पूण पयलीं कोत्तालीं. प्रेज गॉड. तो न्हिदता म्हणटा, उठटा आनी ती बी केन्ना किल्लोन वाडटा ती तेकाच कळना. ती बी कित्या खातीर वाडटा? कित्याक तो शेतकामती ते बियेक काम, बिये फाटल्यान आसना तो, ते बियेक तो काम करूंक लायना, ते बियेक कांयच करपाची गरज ना, पूण तो फकत ती बी सांबाळटा. जेन्ना ती तो किल्लोत घालता तो राखता आनी ती तो वयल्या वयर घालिना. आतां आमी पयल्या न्हू 4 भाशेची माती, पयली माती वयरूच पडटा न्हू रस्त्यार, ते मागीर फुडें शिकयो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आमच्याय जिवितान हें उतर आहा न्हू, पूण कितें जालां, आमी आयकतात, सोजमणी घेतात ना, कित्याक आमचें धान मन आनी खंय दवरलां, आमी हिंगर बसोन आहा पूण आनी कसलीं चिंतना, आनी ती चिंतना कोण हाडटा आमकां? सैतान हाडटा. कित्याक ताका नाका तुमकां त्या उतराची सोजमणी मेवली, आनी सोजमणेनूच सगळें बरेंपण आहा. जरी तर आमकां ती सोजमणी मेवता जाल्यार फुडें आमचें जिवीत त्या बरे मातयेक, बरी माती आमकां फावो जाता. जरी तर सोजमणी ना जाल्यार त्यो सगल्यो स्टेजीस जी 4 भाशेंची माती आहा, पयली सून स्टार्ट जाता, दुसऱ्यो 2 एक खोडपी आनी कांट्यांची, आनी चवथी आहा ती बरी माती. जर पयल्याच हितून तर आमकां सोजमणी मेवली जे रस्त्यार पडटा बी, पूण तें वयल्या वयर उरता. वयल्या वयर केन्ना उरता? जेन्ना आमकां सोजमना, आमकां अंडरस्टँडींग ना त्या उतराचें. आनी अंडरस्टँडींग म्हटल्यार कितें, सोजमणी म्हटल्यार कितें? प्रॅक्टिकल वर्कींग नॉलेज. जें आमी कितें करून पळयता पळय तेन्ना आमकां कळटा कशें कितें करपाचें, कळटा न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो जे भाशेन हो शेतकार न्हिदता, तो न्हिदता म्हटल्यार तो विसव घेता न्हू. कसले विसव? हिंगर विसव म्हटल्यार कितें? मनाचो, शांतिकायेचो. तो हो थकता म्हणून तो विसव घेयना, तो रेस्टान आसता. ताका कांय करपाची गरज ना ते बिये खातीर, पूण तो ती बी राखता. आनी जरी तर आतां उदाहरण, आतां एक शेतकार बी घालिना, मातयेन बी घालिना, माती बरी तयार करता, पूण ती शिंपता, उठोन सदां उठोन पळयता, शिंपता आनी मागणें करता ती बी थंय बरें पीक येयल्या पुरो म्हणून. येतलें? कित्याक येवचें ना? बी ना न्हू. तशेंच आमच्या जिवितान घडटा. आमी कितें करता? आमी मागणें करता, बी आमी घालता, पूण ती वयल्या वयर आसता, ती बी चोरून व्हरता सैतान. आनी आमी मागणें करता, आमी सगळें करता आनी म्हणटा आमच्या जिवितान कांयच घडना. जरी तर ती बी भितर ना, आमच्या काळजान रिगोंक ना, जाल्यार तें पीक हाडटलें ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो जरी तर तो शेतकामती ती बी आपल्या बोल्सान दवरता वो मेजार दवरता आनी मागता देवा कडेन, ती रुजोन येयल्या पुरो, दीसभर शिंपता, सगळें करता, सारें घालता, कितें करूंक जाय तितलेंय करता, पूण तितून बीत ना, जर ताका पीक मेवतलें? तेंच आमच्या जिवितान जालां. आमी मागतात, आमी देवाचें उतर म्हणटात, पूण तें देवाचें उतर आमी सारकें बरे मातयेन तें रिगूंक ना. तें वयल्या वयरूच आहा. वयल्या वयर आसल्यार तें पीक दिवंक पावता आनी आमी चिंतूंक पडटा कित्याक आमच्या जिवितान घडना. जेजू तर म्हणटा आमकां तेणें ऑलरेडी बरी केल्यान, तेज्या घायांनी आमी बरी जाल्यान. तो आतां कोत्तलो येवन? ना, पूण तेणें केलां म्हटल्यार तेणें केलां न्हू. पूण आमी खंय चुकतात? जी पळय बी आमी घालिनासतना आमी शिंपतात. शिंपता म्हळ्यार कितें? आमी मागणें करतात.
प्रेज गॉड. आमी मागणें करीत आहात पूण बीत ना. पीक येतले ना. हें एक उदाहरण. पूण शेतकामती अहें तर शेतकामती कोत्ता जाल्यार तो पिसो. आनी जोरी तर तो बी घालता, ती राखता आनी सुसेगाद निघता, तो जाणा ते बियेन कितें आहा, ते बियेन जिवीत आहा. दिसती पडटा आमकां बियेन जिवीत. आतां एक कसली बी घेवया, मँगो, आम्याची बी. ओके, आंबो आमी खातात न्हू, मागीर भितर कितें मेवता आमकां? बी गावता. सो ते बियेन आमकां दिसता भितर जीव आहा तो? ना. पूण तितून हा जीव न्हू. ते आमकां केन्ना कळटा? जेन्ना आमी ती किल्लत घालता आनी ती रुजोंक लागता, तेन्ना आमकां कळटा की तितून जीव आहा आनी तो जीव आतां वाडोवन ते एक जिवीत दिता त्या झाडाक. आनी जशें ते आंब्याची बी घातलेली, ती टायम वयता वयता कितें जाता? वाडटा, ताका फुलां येतात, ताका पानां, पयलीं पानां येता, मागीर फुलां येता, मागीर फळां येता. आनी त्याय फळांनी कितें आसता? बी आसता. सो ते कंटिन्यूस जें कितें देवान आमकां फळां फुलां दवरल्यान, तितून सगळ्यान बी आहा. कित्याक? तें आमकां ताणें ऑलरेडी करून दवरलां आनी ताका आनीक करपाची गरज ना. तेच भाशेन हें उतर आमकां आहा. पूण हें उतर आमच्या जिवितान आमी पळयतलीं, फुलां फळां आमच्या जिवितान पळयतलीं जाल्यार ती बी पयलीं आमी किल्लत घालूंक जाय. आनी किल्लत घातलीच म्हणून जायना, तिका राखूंक जाय. राखना जाल्यार कोणूय घेवन वयतलो न्हू. तुमी पयला पोरसूं बी पयला शेतान? पयला न्हू. कितें कोत्ता? जो कोण शेत कोत्ता, ते पोरसूं लायता, तो मनीस कितें कोत्ता? सगळें रायट रावन ओडून घेता न्हू आनी ते बोन कोत्ता. ते बोन करिना जाल्यार कोण येता? गोरवां येतात, दुसरें आनी कितें येता आनी खावन उडयता न्हू. सो जेन्ना मनीस शेतान कितें लायता तेन्ना इतलें तर तो सांबाळून घेता, जाल्यार देवाचें उतर आमी कितलें सांबाळूंक जाय? एका घडयेक, एका मिनटाक आमी तें सांबाळूंक जाय. कित्याक तो रावला कोण? सैतान, तें काडून व्हरूंक. पूण आमचेर धरलेलें आहा. आमी तें चिंतना घेवन येता तेन्ना आमी तेज्या फासावणेक फासवतात, वो आमी तें बी आमी तें घातलां तें तेजेरूच आमी रावतात आनी तें राखून रावतात. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. आतां आमी पयलां न्हू 4 भाशेची माती. हां, तितून एक भाशेची माती म्हटल्यार पयलीच आहा ती रस्त्यार पडटा ती न्हू. न्हू, तेज्या पयलीं आमी मॅथ्यू 13:15. थँक्यू जिजस. हिंगर आमी आतां शिकया, आमी जेन्ना बी घालता ती बी आमचे काळीज इम्पॉर्टंट न्हू देवाच्या उतराक. सो जरी तर आमचें काळीज निबर आहा आनी कित्याक लागून तें जाता तें पळोवया. वाचता? कित्याक हे लोकांचे काळीज चड निकोल जाला, तांचे कान बेरे जाल्यात, तांचे दोळे धापलेले आसात. ना तर दोळ्यांनी तांकां दिसूंक लागतले, कानांनी तांकां सारके आयकूंक मेळटले, मनान तांकां समजतले, आनी ती म्हजेशीं परतून येवन हांव तांकां बरी करीन. ती म्हजेशी परतून येवन हांव तांकां बरी करीत. पूण हिंगर कितें जाय? सोजमणी जाय न्हू देवाच्या उतराची. हिंगासर कितें म्हणटा? फॉर दीस पिपल्स हार्ट इज वॅक्स्ड ग्रॉस. म्हटल्यार कितें? घोट जाला. ते बेश्टेच घोट जायना. आमी पयलां आदल्या तेंपार वाती कश्यो कोत्ताल्यो? मेणाच्यो न्हू. मेणाच्योच कोत्ता न्हू वाती. पूण कशे कोत्ताले ते दोशीर जे आसता वातीचे ते कितून बुडयताले? कोळ्ळेल्या मेणान न्हू. आनी ताका एक पातळ लेयर येतालो, मागीर पोत्तून बुडयताले, ताका आनीक एक लेयर येतालो. अशें करून 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 कितें जातालें? ती वात तयार जाताली. आनी ती वात तयार जाता ती घोट आसता न्हू. तेच भाशेन हिंगासर कितें म्हणटा?
आमचें काळीजूय घोट जालां आनी तें काळज घोट जालां म्हणून आमकां आयकोंकूय येयना, आमकां दिश्टीय पडना आनी दोळ्यांनी दिश्टी पडना, कानांनी दोळ्यांनी दिश्टी पडना, कानांनी आयकना आनी काळिजान आमच्या सगळें घोट जालां आनी ती सोजमणी आमकां मेळना, कित्याक तें आमचें काळीज निबर जालां. आनी बी तो रुजून येतली जाल्यार कसली माती जाय? सॉफ्ट जाय न्हू, बरी माती जाय, जी पीक हाडटा पळय ती. पूण अहें तर आमचें काळीज निबर आहा, आमच्या काळजान अहें कितें सगळें आहा घडटा तें, जाल्यार तें पीक येतलें रुजोन? ना, तें काळीज इतलें घोट जालां की ती बी वयरूच उत्ता. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. जे भाशेन ती वात तयार जाता एका एका लेयरान, पयलीं ती दिश्टीच पडना, ट्रान्सपेरंट दिसता न्हू, मातशी दिसता पयल्या रावंडाक, मागीर ती मातशी थीक जाता, मागीर आनीक ती दाट जायत 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 वयता आनी आमकां मागीर निमाणें फिनिश्ड प्रोडक्ट कितें मेवता? एक वात मेवता. तेच भाशेन जेन्ना आमी हें उतर सोजमणी घेयनान, येता बसता वयता, सोजमणी ना उतराची, कितें जाता? तुज्या काळीज एक लेयर येता, कसलो? निबर काळजाचो पयलो लेयर येता, मागीर दुसरो येता आनी तो चालूच रावता आनी तें जावन 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 काळीज सारकें आमचें निबर जाता. सो तें काळीज निबर हा तें मोव जावपा खातीर आमच्यान करूं येता? ना, कितें कोत्ता? देवाचें उतर, देवाच्या उतराक पदवी आहा तें जें काळीज आमचें निबर आहा तें मोव करपाक. आनी जें काळीज निबर आहा तें मोव जातकूच तूंत आमी ती बी घालतकूच, ती बी रिकतकूच, ती बी वाडटकूच आमी आमच्या जिवितान कितें पळयतलें? पीक पळयतलें. सोजमता? प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, हालेलुया. सो हे सोजमलो, हो स्क्रिप्चर सोजमलो. सिस्टर आनी एकदां वाचता कोंकणीन. कित्याक ह्या लोकांचे काळीज जड निबर जाला, तांचे कान बेरे जाल्यात, तांचे दोळे धापलेले आसात, ना तर दोळ्यांनी तांकां दिसूंक लागतले, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक मेळटले, मनान तांकां समजतले आनी ती म्हजेशीन परतून येवन हांव तांकां बरी करीत. लास्ट लायन कितें म्हणटा? ती म्हजेशी परतून येवन हांव तांकां बरी करीत. सो ही बी जी हा देवाच्या उतराची, उदाहरणांक घेवया 1 Peter 2:24, 1 Peter 2:24. कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत. सो ती तर बी आमी किल्लोत घालता जाल्यार खंयच्या मातयेर पडोंक जाय? बरे मातयेर पडोंक जाय न्हू. बरे मातयेर पडल्यारूच आमी तेजें पळयतलीं न्हू, ती घडोवन येता ती. पूण तें घडोवन येयना जावपाक कारण कितें? कित्याक आमकां दिसता आसतलें न्हू, कित्याक काय देव म्हाजें मागणें आयकना? आपूण इतलें दीस रात मागता, कित्या खातीर? मातये खातीर न्हू. म्हणजे आमची बी ती 4 भाशेची माती आहा, ते खंयच्या पयल्या 3 हितून पडल्या, पूण 4थ्या हितून पडोंक ना. ताका लागून हिंगासर कितें म्हणटा? तुमची मनाक सोजमणी येतली आनी जेन्ना तेन्नाच तुमचे कान दोळे उक्ते जातले आनी तेन्नाच तें उतर जें कितें तुमकां बरेंपण जाय तें आपूण तुमकां दिता. अहें न्हू की तेणें ऑलरेडी करून दवरला आपल्या जेजू उदेशी, आपल्या पुता उदेशी. जेजू खुर्सार जेन्ना मेलो तेन्ना तेणें सगळें बरेंपण आमकां दवरलां. पूण ही बी जाय न्हू, बी जाय न्हू. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, हालेलुया. सो आतां आमी हें 1 Peter 2:24 घेतला, तो वाचया. देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोच्या खातीर त्याने
त्याच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. जाल्यांत न्हू सगळीं बरी? ओ जातेली? जाल्यांत. माय सजमता? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. पूण आमकां जेन्ना कोण कितें विचारता, केन्ना आमी दुयेंत आसता तेन्ना कितें म्हणटा आमचें रिप्लाय कितें आसता? जेन्ना आमगेर आतां आमी समज एक दुयेंसाक सांपडल्या, कोण येता, ओके, पयलें आमी म्हणटालीं, आतां तरी तितलें म्हणनात, आतां आमी जाणा सोत न्हू, देवाचें सोत आमी जाणा. कितें म्हणटालें? देव कोत्तलो बरो. कोत्तलो म्हणटात न्हू? कोणें विचारल्यार कहो हा बरी जाल्यार बरो ना, देव बरो कोत्तलो. पूण हिंगासर आमकां सोत कितें शिकयता की आमी बरीं जाल्यान. जेजून आपले कुडीन आमचे पातक सगळें ताणें आपले कुडीन घेतलां आनी आमकां ताणें पेकोवणी ऑलरेडी दिल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. पूण जेन्ना आमी दोतोरा कडेन वयता तेन्ना दोतोराचो रिपोर्ट आमचेशी उलयता न्हू? उलयता ओ उलयना? उलयता न्हू? कितें म्हणून उलयता सांगशात कोण? सो दोतोरान तुका एकदां सांगलां न्हू? एकूचदां सांगलां. पूण तुवें कितें केलें? तूं तें दोतोराच्या उतराक इतलें सेन्सिटिव्हाक कितें म्हणटात कोंकणीन? दान मन दिलें आनी तूं तेजेरूच नियाळ करूंक लागलें की दोतोरान हो XYZ आपल्याक रिपोर्ट दिला. पूण देवाचें सोत कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यान. पूण त्या टायमार आमकां देवाचें सोत उगडास येता? ना. जी स्वर्गीच्या देवाच्या राजाची बी आहा ती आमी थंयच दवरता आनी दोतोरान जी संवसारी बी दिल्या तेजेर आमी दानमन घालता आनी तीच बी आमच्या जिवितान रुजोन येता. पूण आतां हितून तर ही बी घडोवन येतली, आमच्या जिवितान आमी पेकोवणी पळयतलीं जाल्यार कोणाचेर दल्लेलें आहा? आमचेर दल्लेलें आहा न्हू? आमकां चॉयस आहा कितें करूंक जाय पळय तें. जरी आमकां दोतोरान सांगलां तेजेरूच आमचें दानमन दवरूंक जाय, त्या रिपोर्टाचेर आमी दानमन दवरता म्हणून आमची मनान सोजमणी ना देवाच्या उतराची. सोजमणी आहा पासून जाल्यार त्या टायमाक कितें जाता? आमी शेणटा आनी आमचे कान आसून आमकां देवाचें उतर आयकोय ना, दोळे आसून आमकां देवाचें उतर दिश्टी पडना आनी आमच्या मनान सोजमणी येना. कित्याक आमी इतलीं घुस्पोन उरल्यान की फकत तो दोतोराचो रिपोर्ट घेवन तेजेर नियाळ करून तेका इतलें आमी हें केलां, सारको पॅम्पर केला की तेंच आमच्या जिवितान जाता. पूण चॉयस आमकां दिल्लो आहा न्हू? जरी तर आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यान, जाल्यार आमी बरीं जाल्यान. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. एक उदाहरण, कित्याक सैतान न्हू आमकां एक घडयेन येता. आतां कहो येता तो आमकां कळना. कित्याक जॉन 10:10 कितें म्हणटा? सैतान येता चोरूंक, नागोवंक आनी इबाड करूंक. सो तेजो पयलो हेतू कितें? चोरपाक. तो कितें चोरता? देवाचें उतर. ताका लागून जेन्ना आमी खंय बसलेलीं आसतात रितीराक वो आमी खंय देवाच्या उतराक वयता, तो कितें 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 आमच्या मनान आमच्या चिंतना हाडटा. पूण आमचेर दल्लेलें आहा न्हू? तें आतां चिंतनाचेर आमी आमचो फोकस घालपाक वो हें शिकवण हिंगासर परगोटणी जाता देवाच्या उतराची, तेका कान दिवन दान मन दिवन आमी तें आयकोपाक. तो येतलोच पूण आमचेर दल्लेलें आहा. पयलें म्हाज्या जिवितान पयलीं मिसाक बी वयतालें तेन्ना, पयलें आजुनूय वयता मिसाक ना न्हू, पूण वयतालें तेन्ना कितें हुस्को कहलो, घरा कडेन कितें करूंक जाय, आयज आयतार, आयज कितें चिकन हाडया तें. पूण जेन्ना देवाचें उतरान भितर सरलीं, देवाच्या उतराची आनीक सोजमणी येता. दर एक टायम मिसाक वयता देवाच्या उतराची परगोटणी जाता, आमकां तितली सोजमणी आमकां मेवता त्या टायमार. कित्याक मेवता? कित्याक ती बी आहा ऑलरेडी आमच्या काळजान आनी आमकां सोंपें जाता. जें कितें फादर सांगता शर्मावान तितून आमकां आनीक बरें हें जाता, सोजमणी येता न्हू. पयलें वाज येताली न्हू मिसाक बसोंक बी? म्हाका जाल्यार येताली, हांव नोको तुमचें. तुमी बसतालीं बरीं? खोलायेन वचोन आसलेलें म्हणजे बेश्टें वसोंक जाय म्हणून कायदो पाडटालीं.
प्रेज गॉड. आतां ना, कित्याक आतां उतराची सोजमणी मेवल्या, पूण सोजमणी आसन पासून आमी चुकतात न्हू. आमी तेजे फोटींग पडटात आनी तो सांगता तेंच आमी करूंक पावता, कित्याक आमी उतराचेर थीर रावना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आनी जेन्ना आमच्या जिवितान पळय हें दुयेंस येता ओ कितें येता, ती बी आमी घालतात. आतां 1 Peter 2:24 बी घातली, ती बी थंयच आसपाक जाय, तिका काम करूंक नाका. ती बी आपूण काम करता न्हू, आमकां कितें करूंक जाय, फकत आमी ती शिंपपाक जाय, ती सांबाळूंक जाय. आनी आमी शिंपतली सांबाळटली जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, आमचें तोंड उकडून तें उतर उलोवपाक जाय. कित्याक सुरवातेक सावन देवान जेन्ना हो संवसार घडलो तेन्ना तेणें सगळें उलोवन रोचलें. आनी कसलें उतर उलयलो, भावार्थाचें उतर, भावार्थान भरलेलें उतर. सो आमच्याय जिवितान जेन्ना कितें येता तेन्ना आमी हें भावार्थान भरलेलें उतर उलोवपाक जाय. बी हा उलयता म्हणल्यार आमी ती बी शिंपतात. आनी ती बी केन्ना रुजोन येता, केन्ना वाडटा आनी केन्ना आमकां तें पीक गावता, आमकां कांयच सोजमणी आसना. तें बी कोत्ता सगलें. पूण कितें बरें जाय, माती, आमचें काळीज. सो तुमकां सजमता देवाचें उतर कित्या खातीर घडना आमच्या जिवितान पळय तें, कित्याक आमचें काळज आमचें खूब निबर आसता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सजमता तुमकां सगल्यांक सजमता. कितें सजमना जाल्यार विचारात, कित्याक आमी शिकतात. आतां येद्या वखदार जें कितें आमी शिकता तें पवित्र आत्मा पयलो म्हाका शिकयता आनी म्हाज्या तोंडानसून उलयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो आतां आमी मॅथ्यू 13:18. थँक्यू जिजस. ओप्याची वपर. कसली वपर ही? ओप्याची. ओप्याची वपर. आनी पयलीं आमी कितें आयकल्लें मार्कान 4:1 की देव जेजू तांचे कडेन वपाऱ्यांनी उलोवंक लागलो. आतां पळोवया आमी ओप्याची वपर. ओप्याची वपर. तुमी तर आयकलें, राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना ती वाटेर ओपलेल्या बिया सारकी. देंवचार येवन तेंचे काळजान ओपलेले ते काडून व्हरता. प्रेज गॉड. कॅन यू पुट सम अदर ट्रान्सलेशन? सो हिंगर कितें म्हणटा, पयलो 19 आमी घेवया. जेन्ना कोण देवाचें उतर, देवाच्या राजाचें उतर आयकता आनी ताका सोजमणी ना, तेन्ना कितें जाता, देंवचार येवन तें तेज्या कडसून काडून वता, चोरून वता. स्नॅचीज म्हणटा, स्नॅचीज अवे म्हणल्यार सारकें हितून येता, तो एक फोर्स घेवन येता आनी तें चोरून वता. जें कितें तेज्या काळजान आसता पळय तें देवाचें उतर. आनी ही ओपारेन आमकां कितें कळटा की ही जें बी रस्त्यार पडलेलें. रस्तो पयला सगल्यांनी, कसो आसता रस्तो? वय, पूण रस्तो कसो आसता? रस्त्याचे आतां हो एक रस्तो, रस्त्यार आमी कितें करतात, गाडयो चलयतात. तो रस्तो कसो आसूंक जाय? गोट आसूंक जाय न्हू. ताका बरें दामोर बी घालून सारको स्ट्रॉंग आसता न्हू तो, निबर आसता. निबर म्हटल्यार सारको स्ट्रॉंग. तेजेर ट्रक वयता, तेजेर गाडयो वयता. आतां तो रस्तो मोव आसलो मातयेचो जाल्यार तो चेंपता आसलो न्हू. पूण हिंगासर कितें उलयता, रस्तो म्हणल्यार आमी जो यूज करता आमच्या जिवितान, चलोवपाक गाडयो, चलपाक वो कित्याक, तो रस्तो दामरान घडून हाडटा न्हू. दामोर घालून, बरी खोडी घालून त्या रस्त्याचेर मागीर ट्रॅक्टर हें करून ते सारकें घट करता न्हू. जरी तर बी त्या रस्त्यार पडली जाल्यार ती बी भितर रिगतली ना, ती वयरूच उरतली न्हू.
तेंच म्हणजे कितें हिंगासो जेजू आमकां सांगता की ती जी बी वयर पडटा रस्त्याचेर पडटा म्हणजे तुका सजमणी ना, म्हणजे ती बी तुज्या काळजान रिगोंक ना. आतां ही पयले भाशेची बी जी रस्त्यार पडटा. ओके, सो आतां तो रस्तो आमकां खणोंक जाय जाल्यार इजी खणपाक. बरें पिकास जाय, कुदो जाय, पारोय जाय, सगळें खणोंक जाय न्हू. आमकां आतां कितें जाय ते रस्त्यार कितें तरी करूंक जाय जाल्यार पयलीं आमकां कितें करचें पडलें, खणचें पडलें. खणचें पडलें न्हू. खणोन पासून तें येवचें ना सारकें, आमकां माती भितर मेवची ना. पूण आमचें काळीज जें आहा जरी तर ह्या पयल्या बिये भाशेन पयल्या मातये भाशेन तर हा, जाल्यार कोणाक पदवी आहा तें खणोन हाडूंक देवाच्या उतराक. सो पयली माती म्हटल्यार जो हेजेर रस्त्याचेर पडटा बी पूण सजमणी ना. आनी सैतान फकत रावता तुका डिस्ट्रेक्शन हाडूंक, तुका नाडूंक आनी तुका देवाच्या उतरा वयलो तुजो फोकस दुसऱ्या कडेन काडपाक आनी ही व्हरपाक. तितून ताका खूब कितें मेवता, कुशालकाय मेवता. कित्याक तेजो हेतू आमी जाणात, तो येता चोरूंक, नाडूंक आनी इबाड करूंक. इबाड करूंक येता तो. सो आमी चोतोर आसपाक जाय. जेन्ना देवाचें उतर परगडटा आमी कान दिवन दान मन दिवन आमी तें आयकोंक जाय. कित्याक देवाचें उतर आमकां आयकोता आयकोता भावार्थ येता न्हू. एकदां आयकल्यार पुरो, खूब फावटी देवाचें उतर आयकत रावंक जाय. आनी जितलें आमी आयकता तितलो भावार्थ आमचो वाडटा. भावार्थ आहा न्हू आमकां सगल्यांक. तो एक देणें आमकां देवान दिल्लें आहा, सगल्यांक दिल्लो आहा भावार्थ. पूण तो भावार्थ वाडटलो जाल्यार कितें गरज, देवाचें उतर आयकोंक. कित्याक देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन भावार्थ येता. प्रेज गॉड. सो हे पयले भाशेची माती सजमली. सो हिंगासर आमी कितें आमकां सजमता की ही जी माती आहा तशी आमच्या काळजाची परिस्थिती. तें काळीज म्हटल्यार निबोर काळीज. आमी आयकलां न्हू ती वात कशी तयार जाता. हें काळीजूय तोहेंच तयार जालां. कित्याक लागोन फोटींच सैतानाची फोट आयकोन 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 आमी तें आमचें काळीज इतलें निबोर केलां की ती जी बी घालता रस्त्यार पडटा ती रुजोन येवची ना. कित्याक तें माती एकदम गोट आहा. माती म्हणोंक जायना, तो रस्तो. रस्त्यार कितें किल्लोता ना न्हू. कोणे तरी किल्लयला कितें रस्त्यार ना. पूण जेन्ना पावस येता तेन्ना कितें जाता, पावस येता तेन्ना सायडीक माती आसता न्हू. जी बियां भितर आसता ती रुजोन येता. ती बियां भितर आसतात न्हू. पावस येयलो तो हें आमकां दिश्टी पडटा. नाल्यार आमकां कांय सुकलेलें आसता न्हू. पावसान फकत आमकां ग्रिनरी दिश्टी पडटा. आनी ती ग्रिनरी दिश्टी पडपाक कारण कितें, तें बी जें बियाक जीव आहा तें जिवीत दिता. आनी तें आमकां मागीर ग्रिनरी कशी दिश्टी पडटा न्हू. सायडीक रस्त्याक सायडीक इवन दोंगरार पासून आमकां खोडपार दिश्टी पडटा. तें फुडें शिकया. प्रेज गॉड. 20. खळपी जमनीर पडलेले बी उतर आयकतात आनी रोकडेच ते उर्बेन मानून घेता आनी ती मनशां. प्रेज गॉड. सो हिंगर कितें म्हणटा, ही दुसरी माती कसली, खोडपी माती. आनी खोडपे मातयेर कितें जाता, बी पडटा. बी आतां दुसरें ओ एकच भाशेचें, एकूच भाशेचें बी पूण माती 4 भाशेची. सो पयले भाशेची माती जाली, आतां दुसरे भाशेची माती ही खोडपी माती. आनी ते खोडपे मातयेर बी पडटा. आनी फुडें कितें म्हणटा, द वन हू हियर्स द वर्ड अँड इमिजिएटली रिसिव्स इट विथ जॉय. म्हणजे जो कोण उतर आयकता, ते खोडपाचेर पडटा बी, तो उतर आयकता आनी संतोश भरीत जाता. कित्याक ताका खुशालकाय जाता, हें उतर म्हाका मेवलें. आनी हें उतर मेवलां म्हणून मागीर आमी कितें करता, आमकां जें मेवलां तें बळान आमी आमच्या गोच्च्यांक शिकोवंक वयतात न्हू. आहा कोण म्हाजे भाशेन, आमकां दिसता न्हू आतां कोणाक तरी शिकोवया, इतले संतोशान भरल्यान हें उतर दिवया न्हू गोच्च्यांक वचोंक. पूण गोच्चे आयकतात, शेजारी आयकतात. तूं आतांच उतरान येताय, तें बी खोडपे जाग्यार पडोन
तुका तें सोजमोलां रोखडेंच तुवें मानून घेतले आनी तूं आतां संतोशान भरलाय, जॉयफूल हाय. आतां तुका दिसता न्हू कोणाक तरी दिवया हें उतर, दिसता न्हू, पूण लोक तयार आहा आयकोंक तुजें. आनी जेन्ना तें आयकोना, जेन्ना तुका कितें म्हणटा तेन्ना कितें जाता? तुका कितें जाता? तूं ऑफेंड जाता. प्रेज गॉड. कोंकणीन ना तें फुडें, तें उतर ना. ओके. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हांवेंय तशेंच केलां म्हाज्या जिवितांत. जेन्ना उतर मेवलें न्हू, दुसऱ्यांक दिवंक कशें दिसलें, पूण कितें जालें? दुसऱ्यांनी तें मानून घेतलें. पूण तीं घेतात, पूण आमी कितें जाता? आमी तेंचो मोग करता वा आमी परतून रागार जाता? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. एनी अदर ट्रान्सलेशन फॉर दॅट? ते मूव येता पळय तें. थँक्यू जिजस. ओके. जेन्ना जें बी खडपांनी पडटा तेका मून येता, पूण तें मून मातयेन रिगलेलें आसता, कित्याक खडपांनी माती आसना न्हू, तें वयल्या वयर येता. आनी जेन्ना वत येता तेन्ना कितें जाता? तें सुकोन वयता. तेच भाशेन आमी जेन्ना संतोश भरीत जातात तें उतर कोणाक दिवंक, आनी जेन्ना तो मनीस तें उतर घेवंक तयार ना, जावं तो आमच्या फामिलींतलो, जावं तो आमचो शेजारी, कोणूय जावं, आमचो इश्ट मित्र, तें उतर घेवंक तयार ना, तेन्ना आमकां कितें जाता? आमचें मून सारकें मातयेन घट ना. आमी आतां निकतीत किल्लोन येता तीच आहा. आमकां कितें जाता? आमी बेजार जाता, कित्याक ती आयकना म्हणून. आनी जेन्ना आमी तें आयकना तेन्ना कितें जाता? तें मूल सुकोन वयता. म्हटल्यार तो मनीस पडटा. उतर तो दुसऱ्याक दिवंक सोदता, पूण तो मनीस घेवंक रेडी ना, निराशी जाता. आनी त्या निराशीपणान कितें जाता? तो ऑफेंड जाता. आनी तो संतोश मागीर तसो उरता. पयलो संतोशान आसता न्हू उतर मेवता तेन्ना, पूण तो संतोश तसोच उरता. कित्याक उरोना? कित्याक त्या मनशान मानून घेतलें की तो मनीस आयकना आनी आपूण ऑफेन्सान गेलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. 21 कितें? 21 वाच. पूण तांकां आपणाक भितर पाळना आनी ती थोडोच वेळ थीर उरता. ते उतराक लागून उपड्डे आनी धुमाळे येयना फुडेंच तांचो भावार्थ रोखडोच हालता. तेंचो भावार्थ रोखडोच हालता. कित्याक हालता? तो धुमाळो येता न्हू, तो धुमाळो येता, तो सोसून घेवपाक झाड तर बरें स्ट्रोंग आहा जाल्यार केजे उद्देशी कोवता? मुना उद्देशी न्हू, न्हूय फळां. मून तर घट आहा जाल्यार कसलेंय अदृश्ट येवंक, कसलेंय कितेंय येवंक तें झाड घट रावतलें. पूण हिंगासर कितें जाता? पडटा. कित्याक तो मनीस निराशी जाता. कित्याक धुमाळो येता, तो मनीस तुजें आयकना. तूं कोणाक दिवंक सोदताय, तो आयकना, पूण तूं कितें कोत्ताय? तूं रागार जाताय. आनी जेन्ना आमी रागार जाता तेन्ना देवाचें उतर आनी काम कोत्ता ना. तें पळय मून बेश्टें वयरूच आसलेलें तें सुकोन मोत्ता. हिंगासर कित्या खातीर सुकता? त्या मनशान तुका बरो रिप्लाय दिवंक ना. त्या मनशान तूं ऑफेन्सान वयताय. आनी जेन्ना आमी ऑफेन्सान वयता तेन्ना तें मूळ वयल्या वयर आसता न्हू, तें मूळ सकयल पडटा. आनी तो मनीस आनीक उत्ता उतरान ना. तेका लागून कितें करपाक जाय? आमी उतरान येतकूच पयलें आमचें मून घट करपाक जाय. मून तर घट आहा जाल्यार सगळें आमकां पिकूय बरें मेवतलें. पूण आमचो फोकस कितें जाता? पिकाचेर वयता. आमकां मुनाचें पडोन वसोंक ना. मून बरें आसपाक जाय न्हू.
झाड तर बरें जातलें, बरें फळां दितलें, फुलां दितलें जाल्यार मूळ पयलें घट आसपाक जाय. मूळ तर तें वयल्या वयर आहा, कसलो प्रेशर येतलो आनी तें वारें जोड येयलो जाल्यार तें झाड उमटोन पडटलें. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. ओके. लूक 8:11 आहले त्या खळपाचेर बी ते उतर आयकता ते खुशालकायेन मानून घेता. ती आपूण तांकां पाळा ना देखून ती थोडोच वेळ भावार धरता आनी परिक्षेचो वगत पावतोच ती फाटीं सरता. कितें आतां हिंगासर मून सारकें ना म्हणून कितें म्हटलें ताणें? पोतून वाच श्लोकास. खळपाचेर आसा ती. खडपाचेर आहा ती बी, त्या बियाचेर आतां आमी शिकता. उतर आयकता आयकून ते खुशालकायेन मानून घेतात. उतर आयकता आनी खुशालकायेन मानून घेता. पूण तांकां पाळा ना देखून ती थोडोच वेळ भावार धरता. तांकां मून ना म्हणून ती थोडोच वेळ भावार दवरता. आनी परिक्षेचो वगत पावतोच ती फाटीं सरता. आनी परिक्षा जेन्ना येता तेंच्या जिवितान, आतां पयलीं जेन्ना ते उतर घेता तेन्ना ती संतोश भरीत आसता. त्या संतोशाक लागून ती आतां कोणाक तरी दिवंक सोदता. जेन्ना ती दिवंक वयता तेन्ना धुमाळो येता. धुमाळो येवन तें कितें जाता? तें मून सुकता. कित्याक तें मून सारकें स्ट्रोंग ना, तें मून घोट ना, मातयेन रिगलेलें ना. ताका लागून तें झाड पडटा. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. 22. काट्यांनी पडलेले ते उतर आयकता ती, पूण वेता वेता जिवाचे धास्तीची आनी गिरेस्कायेक आनी मौजांक लागून ती धांबून उरता आनी पीक दिवंक पावना. कितें म्हणटा हिंगासर उतर ही पडटा, कांट्यांनी पडटा. आनी जो कोण तें उतर कोणाक मेवता तो घेता, पूण रोकडेंच कितें येता? धास्ती येता संवसाराची, वारी येता न्हू. आनी फुडें कितें म्हणटा? हिंगासर म्हणटा कितें? ना, तोच स्क्रिप्चर. बट द वरीज ऑफ द लायफ एंड डिसिटफुलनेस ऑफ वेल्थ. हें डिसिटफुलनेस म्हटल्यार कितें? एक आत्मो जो आशेचो. ती आशा येता आमच्या भितर आनी कितें आमकां दाखयता की जें कितें देवाक दिवंक जाता देवाकूच दिवंक जाता आमकां. तेज्या उतरां उदेशी, तेज्या भासावणे उदेशी ही आशा आमच्या भितर रिगता आनी आमकां दाखोवंक सोदता की आपुणूय दिवंक शकता. तो देवाचो जागो ही आशा आपूण घेवंक सोदता. हांव म्हणना पयशे वायट न्हू, पूण पयशांचो मोग आमकां आसपाक जायना. जेन्ना आमकां पयशांचो मोग येता तेन्ना कितें जाता? हिंगासर 3 भाशे आहा. एक म्हणल्यार पयलें म्हणल्यार आमकां चिंतना येतात. मागीर आमकां हो आशेचो आत्मो आमच्या भितर रिगता आनी आमकां सगळी आशा दाखयता. आनी दाखयता जें कितें देवाक दिवंक जाता तेजे उद्देशीत तो दाखयता. कित्याक जेन्ना जेजूक नाडूंक येयल्लो सैतान, तेन्ना सैतानान कितें म्हटलें? तूं म्हाज्या पांयां पड आनी हें सगळें दिसती पडटा तें तुका. जें कितें भासावणे प्रमाणें आहा तेंच हो आत्मो जो आशेचो आसता तो आमकां दाखयता आनी जो देवाचो जागो आहा थंय आपूण रीग घेवंक सोदता आनी आमी तेज्या फासाक सांपडटा आनी तितून आमी रिगोवन रावता. आनी फुडें कितें आहा? फुडें वाच. ना, तोच स्क्रिप्चर फुडली लायन. आनी दुसरे खळपाचेर पडलेले ते किल्लोले, पूण वेळ नासली देखून सुकले. ना, 22 काट्याचे. हर काट्यांनी मदें पडलेले आनी काटे बरोबर वाडले आनी त्यांनी ते दामून धरले. सो जेन्ना आमकां आमच्या जिवितान हुस्को येता, चिंतना येता, ओ आशेचो जो आत्मो आहा तो रीग घेता आमच्या भितर. पातकूय म्हणटा, एक ट्रान्सलेशन म्हणटा वाचता बरोबर.
खळपाचेर आसा तें उतर आयकूंक तें खुशालकायेन मानून घेता ती, पूण तांकां पाळा ना देखून ती थोडोच वेळ भावार्थ धरता आनी परिक्षेचो वेळ पावतोच ती फाटीं सरता. काट्याने मदें पडलेलें तें उतर आयकता ती, पूण वेता वेता जिवाचे दास्तीक आनी गिरेस्तकायेक आनी मौजाक लागून ती दामून उरता आनी पीक दिवंक पावना. सो कित्याक लागून पीक दिवंक पावना? पयलें म्हटल्यार उस्के खोती, दुसरें म्हटल्यार वो आशेचो आत्मो, तिसरें म्हटल्यार कितें? दास्ती, जिवाच्यो दास्ती, जिवाचेर दास्ती, गिरेस्तकाय, मौजेक आनी दामून धरता ते. हें सगळें येता रिकता आमच्या भितर. उतर आहा पूण उतर आसोनूय हें सगळें रिकता आनी तें दामून दवरता. हें बी जें काट्यांनी पडटा न्हू तें फुगार कोत्ता. कित्याक संवसार आनी देवाचें राज एकामेकाकसून सारकें डिफरंट न्हू, कॉन्ट्रडिक्ट जाता तें. सो जेन्ना देवाचें उतर मेवता पूण त्याच बारी कितें भितर सत्ता, सैतान कितें घेवन येता, आमकां कॅर्स ऑफ द वर्ल्ड दाखयता, मागीर स्पिरीट ऑफ मॅमन आनी पातक, सगळें हें भितर रिकता आनी हेका लागून मौजा, संवसारी मौजा, लास्ट हें सगळें भितर सोदता तेज्या बरोबर. आनी हें दोनूय भितर सोदतकूच देवाचें उतर आहा आनी हेंय आहा. सो हें कितें आहा तें कितें कोत्ता, देवाच्या उतराक चिड्डून दवरता, तें फुगार कोत्ता आनी तें आनी फुडें बी दिवंक पावना. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, हालेलुया. फुडें वाचया. बरें जमनीर पडलेलें तें बरें आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटा आनी आपल्या थिरायेन लागून पीक दिता ती. प्रेज गॉड. सो हिंगर कितें म्हणटा, बट द वन हू रिसीव्ड द सीड दॅट फेल ऑन द गूड सॉयल, बरे मातयेचेर. चवथें जावन आसा बरी माती आनी ती बरी माती जावन आसा आमचें काळीज. सो ते बरे मातयेक लागून कितें जाता, तें उतर जें मेवता तें घेता आनी सोजमणी येता. अंडरस्टँड्स इट नो. ही प्रोड्युसीस अ क्रॉप इल्डिंग 100, 60 and 30 times what was sown. कित्याक म्हणटा हिंगासर 100, 60 आनी 30? बियाक लागून जाता तें? आमच्या काळजाक लागून न्हू. तरी पूण आमचें काळीज तर आनीक बरी माती जाली जाल्यार आमकां 30च न्हू, 60च न्हू, 100% पीक आमी पळोवंक पावतली. पूण हें 30, 60 कित्याक पळयता आमी? कित्याक तरी पूण आमच्या काळजाक आनीक हें जाय. कितें जाय? देवाचें उतर. कित्याक देवाच्या उतराकूच पदवी आहा. तें बी, तें तुजें काळीज जें आहा तें आनीक फळादीक करपाक. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सो आतां आमी पोत्तून न्हू मॅथ्यू 13:18 या. सो हिंगर कितें म्हणटा, लिसन देन वॉट द पॅरेबल ऑफ द सोवर मिन्स. सो हिंगासर पयले स्वातेर कसली माती? रोस्तो. माती जावन आहा रोस्तो. सो जोरी तर पयलेच सुरवातेकूच आमी तर सोजमणी घेतलेली उतराची. हिंगासर सोजमणी ना म्हणटा न्हू पयल्या हितून. सोजमणी घेतलेली जाल्यार कितें जाता आसलेलें, संवसारी हुस्केय आमकां येवचें नासलेले, आमकां आशेचो आत्मो येवचो नासलेलो आनी सगळी मौज मस्ती जी संवसारान आहा ती आमी पळोवंक पातकान जियेची नासलेली. पयल्यात आमी सोजमणी घेतलेली जाल्यार. सो ही सोजमणी तर येयली जाल्यार तें ओवरकम कोत्ता. कितें? फुडलें. कळ्ळें? सो ह्या चारूय मदें आतां सगळ्याकीन इम्पॉर्टंट माती खंयची? चवथी बरी माती. सो सोजमणेन अंडरस्टँडींग म्हटल्यार प्रॅक्टिकल वर्कींग नॉलेज. ही तर प्रॅक्टिकल वर्कींग नॉलेज आमकां आहा जाल्यार आमचें काळीज जें आहा, ती माती म्हणून आमी हें कोत्ता तें बऱ्याकूच पावतलें. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस.
आनी जोरी तर मून तर घट आहा जर तें झाड बरें जातलें, बरी फळां येतलीं आनी त्या फळान जी बी आहा ती फुडें पीक दिवंक पावतली. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. पूण आमचो फोकस कितें जाल्लो आहा? फळांचेर. जेन्ना अनॉयंटींग सेशन आसता ओ कितें हिलींग सेशन आसता तें आमी पळयता आनी आमी म्हणटा म्हाकाय जाय. बी नासतना पीक मेवता? शिकल्यात न्हू आमी? ना. सो पयलें आमी कितें करूंक जाय? ती बी आमच्या काळजान रिगोवंक जाय, ती सांबाळूंक जाय. आनी हुस्को धरिनाकान ती बी वाडटली कही व्हडली जातली, ते बी आपूण पळोवन घेता. फकत ते बीचो आमी सांबाळ करपाक जाय आनी ती शिंपपाक जाय. सो आमच्याय जिवितान खूब परिस्थिती हा आसतल्यो. आमच्याय जिवितान खूब अहे माती हा आसतली की आजुनूय एके एरियान आमी सेकेंड सॉयलान हा, थर्ड सॉयलान हा, दुसरे तिसरे मातयेर हा आसतली. पूण एके वाठारान आमी सारकी बरे मातयेर आहा न्हू. पूण आमकां ती सोजमणी ना. प्रेज गॉड. एक वाठारान आजुनूय आमी हा दुसरे तिसरे मातयेर. आनी दुसरी माती म्हटल्यार खोडपेर पडलेलें बी. तिसरी माती म्हटल्यार कांट्यांनी. उतर घेता पूण संवसाराच्या बुलोवणेक लागून आमी त्या संवसाराच्या हेका फासतात आनी तें बी आनी फुडें पीक दिवंक पावना. प्रेज गॉड. सो आमच्याय जिवितान आमी हें देवाच्या उतरा प्रमाणें जें देवाचें उतर आहा, जी एक बी आहा ती किल्लोंक घातली जाल्यार त्या उतराची सोजमणी भोव गरजेची. तेजे फाटीं आमकां दिसता न्हू कोणें मागणें केल्यार पुरो, पूण बी ना थंय. थंय फकत तुमी कितें पळयलां? फळ पळयलां. वय सारकें. प्रेज गॉड. आजुनूय जाता न्हू ना? आर्गां जेजूक. थँक्यू जिजस. सोजमोलें सगल्यांक? थँक्यू जिजस. आर्गां जेजूक. थँक्यू लॉर्ड. कितें कोणाक विचारूंक जाय? मून तर घट आहा बरें पीक मेवतलें. मून तर वयल्या वयर आहा तें उमटोन पडटलें. केन्ना पडटलें? जेन्ना वादळ मोळ येता तेन्ना तें उमटोन पडटलें आनी आमकां फुडें आनीक पीक मेवचें ना. सो आमच्याय जिवितान जेन्ना आमी हे रितीराक येवन बसता, ही बी जी आमकां गावता ती आमी व्हरोन दुसऱ्यांक न्हू आमच्या भितर पयलीं लावपाक जाय. आमच्या काळजान ते बरे मातयेर. शेतकार पासून पयलीं माती तयार कोत्ता न्हू, बी डायरेक्ट घालता ना. हिंगासोर कितें? हिंगासोर देवाचें उतर तर आमी बरे भाशेन आयकोतात कान दिवन, दोळे उक्ते धरून, कान उक्ते धरून, मन आमचें उक्तें धरून तर आमी देवाचें उतर आयकोतात. त्या देवाच्या उतराक पदवी आहा. तें काळीज जें निबोर आहा तें बरी माती करपाक. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कित्याक हिब्रूज 4:12 कितें म्हणटा? देवाचें उतर जावन आसा जिवें, तें काम करीत रावता. सो जेन्ना ती बी घालता त्या बियान जीव आहा म्हूण आमकां खबर आहा. दिश्टी पडटा आमकां? ना. पूण आमी भावार्थान सत मानता की त्या बियेन जीव आहा आनी तो जीव आहा तो त्या झाडा ते एक रोजून येता आनी तें जिवीत दिता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तेच भाशेन हिंगासर जोण एकली आमची भाव भयणां येवन देवाचें उतर परगडटात. ती बी दितात. ती बी आमी कितें करूंक जाय? लावपाक जाय आनी ती सांबाळूंक जाय. आतां एक उदाहरण सोजमणी येवपा खातीर. आतां ही भयण हिंगासर दोगांय भयणी बसल्या, दोगांय शेजाऱ्या. उदाहरण दोगांय शेजाऱ्या. आनी ही भयण ते भयणीगेर सद्दां वयता आनी कितें करता? आपल्याक एक नाल्ल दी म्हणटा. एकदां दिलो, दोनदां दिलो, बरें एक वीक भर दिलो. तूं सदां दितली तेका? ना न्हू. मागीर तूं कितें म्हणटली? चल तूं एक नाल्लूच व्हर आनी तूं तो लाय. आनी जेन्ना तो वाडटलो, नाल्ल दितलो तेन्ना तुका तुजें पीक मेवलें. तेच भाशेन आमच्याय जिवितान हें उतर आहा तें आमी
लावपाक जाय, वोंपपाक जाय, आनी तेन्नाच आमकां तेजें फळ मेवतलें. सदांच कांय कोण येवन मागणें करचो ना न्हू, ना. सो सोजमणी भोव गरजेची. जेन्ना आमकां ती सोजमणी मेवता, आनी सोयतानाक तीच नाका सोजमणी आमकां दिल्ली, कित्याक जेन्ना देवाचें उतर परगटणी जाता तो येता कितें घेवन, पूण आमचें धरलेलें आहा ताका कान दिवंक वो देवाच्या उतराचेर थीर रावपाक, देवाचें उतर जें परगटणी जाता तें आयकोपाक. प्रेज गॉड. सो ही भयण म्हणटली तूं नाल्ल व्हर आनी लाय. नाल्ल नाका, दुसरी बी घेवया, नाल्लाक चड टायम लागता न्हू, एक आंब्याचीच बी घेवया. तेंगेर आंबे बरेंच लागल्या, सिस्टरीगेर बरेंच आंबे लागल्या, आनी ही भयण म्हणटा म्हाका एक दी. दिता ती काडून, पोत्तून येता ती दीत 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 रावतली. ती म्हणटली गे बाबा तूं एक आंबोत व्हर आनी ती बी व्हरोन लाय, आनी तूंय पीक काड. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो हिंगासो जेन्ना हें देवाच्या उतराची परगणणी जाता, एक एक बी आमी दितात, पूण आतां आमचेर धरलेलें आहा ती बी वचोन आमी ओंपतात वो तशीच दवरतात, मेजार दवरतात वो बोल्सान दवरतात. जरी तर आमी मेजार बोल्सान वो आमच्या आल्तारार दवरतात जाल्यार ती रुजोन येतली ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. ती बी तर ओंपून येतली जाल्यार ताका मातयेची गरज, आनी 4 भाशेची माती आमी शिकल्यान. भोव गरजेची म्हणल्यार चवथी माती. सुरवातेकसून स्टार्ट जाता, सोजमणी ना म्हणून ते सगल्यो स्टेजी क्रॉस करच्यो पडटा. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. आमच्याय जिवितान असल्यो खूब एरियाज आहा थंय आमी फसवल्यान दुसरे मातयेन, तिसरे मातयेर. कित्याक आजून पासून आमकां सोजमणी ना. पूण जेन्ना आमकां सोजमणी मेवता आनी आमी सोजमणेकूच आमचो कान दिता, देवाच्या उतराकूच कान दिता, तितलें तितलें ती माती बरी जावंक पावता. आनी त्या मातयेचो जें पीक येता तें 30 न्हू, 60 न्हू, पूण 100% आमकां आमी पळोवंक पावतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. सोजमलें सगल्यांक. सो कितलीं जाणां आतां ही बी जी हिंगासर कितले दीस जाले, आयज दुसरो दीस, कालसून आमची भाव भयणां परगटत आहात देवाचें उतर न्हू, ती बी दीत आहा. जो कोण मनीस येवन हिंगर परगटता तो एक कितें देवाचें उतर परगटता तो बी दिता. बी जावन आसा देवाचें उतर. जो कोण येवन परगटता तो एक जावन आसा शेतकामती. शेतकामती तर हें घेयना, उस्के खोती काडिना जाल्यार आमी काडूंक जाय ना न्हू, पूण आमी काडटात न्हू तरी पूण कशें जातलें, कितें जातलें. त्या बियेक पदवी आहा, बी एकूच भाशेची, पूण मातयेचेर दवरलेलें आहा कसली माती. आनी आमी पळयलां कांट्यांनी जेन्ना पडटा तेन्ना सगळे उस्के खोती येता, आशेचो आत्मो येता, पातोक येता, आनी ती जें उतर आमी घेतलां तें ताका फुगार करून तें आनीक बी फुडें जावंकूच पावना. तेजें फ्रुटूच आमी पळोवंक पावची नात. प्रेज गॉड. सो देवाच्या उतराक पदवी आहा. देवाचें उतरूच म्हटल्यार पदवेचें, जें आमचें काळीज निबोर आहा तें निबोर काळजाक मोव करपाक, तें बरे मातये सारकें करपाक. थँक्यू जिजस. हालेलुया. प्रेज गॉड. भूक लागल्या? कोणाक कितें विचारूंक जाय? सो कितलीं जाणां आयज लायतात बी व्हरोन? तेजो फायदो आमकांच. जें कितें आमी ओंपतात तेजो लायतात, रोयतात, तेजो फायदो आमकांच. आनी देवाचें उतर म्हणटा न्हू, वॉट यू सो इज वॉट यू आर गोइंग टू रीप. जें कितें आमी प्रेज गॉड. पूण जेन्ना तो आत्मो तुका फुडें सांगता तेन्ना आमी ते संदसान रासतात,
सो आमी संतोश बरीत आनीक जावंक जाय. ते मूळ आनीक रिगोंक जाय भितर. पयलीं ताका लागून आमी आमचें मूळ पयलें मातयेन घोट करूंक जाय आनी मागीरूच आमी दुसऱ्यांक तें उतर दिवंक वचपाक जाय. पूण आमकां दिसता न्हू दिवया आमी कितें शिकलां तें. ताका एक प्रोसेस आहा, ताका एक मांडणी आहा न्हू. तें उतर दुसऱ्यांक दितलो जाल्यार पयलो आपूण घोट रावपाक जाय, आपलें मून घोट जावपाक जाय. तें मून घोट आहा जाल्यार तें झाड बरें जाता, त्या झाडाक बरीं पानां, फुलां, फळां येतात. आर्गां जेजूक, प्रेज गॉड. पूण सगळींच तुजें आयकोन घेयनात न्हू. कित्याक पयलीं सुरवातेक आमी वाचलां मॅथ्यू 13:15. तांकां कान आसून तांकां आयकोना, तेंचें काळीज निबर जालां. ती कितेंच केल्यार आयकोंक सोदिना, पूण देवाच्या उतराकूच पदवी आहा. जें कितें घोट जालां तें मोव करपाक. आनी ती जी बी देवाची राजाची बी आहा ती किल्लोन हाडपाक त्या उतराकूच पदवी आहा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो हिंगर आमी सोंपोवया, आमी निमाणें मागणें करया. आर्गां जेजू, ह्या वेळा खातीर, ह्या शिकवणे खातीर, कितल्या सोंपेपणान तुवें आमकां हें शिकयलां देखून आमी तुका आर्गां आनी वाखाणटां. कित्याक हें जें बी आहा स्वताचें, तें बी सोजमणे उद्देशी सोजमणी तर आहा जाल्यार तें किल्लोन येता आनी तें बरें पीक हाडटा. सोजमणी ना जाल्यार आमी पयलां पयल्या दुसऱ्या तिसरे मातयेन कहो आमचें जिवीत इबाड जाता. सोम्या जेजू तूं येयलाय आमकां जिवीत दिवंक आनी सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा. सगल्या बरेपणा खातीर, सगल्या बेसांवां खातीर तुवें आमकां, सगल्या बेसांवांनी तुवें आमकां भरल्याय, तुवें आमकां आशिर्वादीक केल्याय म्हणून. आनी ही जी बी आहा ती दुसऱ्यांक दिवंक, तेंच्याय जिवितान बरें पीक हाडूंक, न्हय 30 आनी 60 पूण 100% पीक हाडूंक. आनी तें 100% पीक येतलें जाल्यार हें काळीज भोव गरजेचें. हें काळीज जावन आसता बरी माती आनी त्या काळजा उद्देशीच चवथे माती जें आमचें काळीज तें आमी पळोवंक पावतलीं. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. सगल्या खातीर तुका आर्गां आनी वाखाणटा. आनी हें मागणें हांव कोत्तां जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन.